जे पयलीं आसा ते गव्हर्मेंटान मातशें कितें तरी न दवरला आनी मातशें सारकें करता व्हेरी डिफिकल्ट आमकां आनी आतां हे सारकें पेडे जंक्शन आनी हांगा तुका एक्सिडेंट प्रोन झोन गव्हर्मेंटानी जे म्युनिसिपालिटी पळय जे आसा तेंच्यांनी हितून आमची नदर लावपाक जाय एक मुद्दो आसा गाडी जर तर खणक्यान पडली आनी गाडी न्यू गाडी कोणाची ताका डॅमेजीस जाल्यो तेचो एक्सेल तुकडो कितें जावन ताका प्रॉब्लम जालो जाल्यार कोण जिम्मेदार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हेका न्यू गाडी कोण घेता खड्ड्यान पडटा आनी ताका ती डॅमेज जाता तेजे ते सगळे पार्ट्स सगळे ताचे वयता कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमी रोड टॅक्स फारीक करता आमी सगळे फारीक करता सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा म्युनिसिपालिटीची आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा गव्हर्मेंटाची गव्हर्मेंटान नदर मारपाची कावन्सिलर येयलो आनी सांगलें रोखडें जातलें म्हणून प्रचार आमदार येयलो म्हणून फाल्यां जातलें म्हणून आतां हे फाल्यां आनी ते कितें करतात काम ताका रीत ना माणसुकी ना आनी 2 दिसां पासून उरोना हे तरी इंटरनल हायवेच्या रोडार पासून उरोना मरे काम केलेलें चल्लां कितें सगळे उगी बसल्यात लोक आनी जे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आमचे आसा ते करतात कितें ते जेन्ना लोक उठ्ठा पळय तेन्ना मातसो कितें उलयतात चल्ले सो इट इज आर डिमांड डिस्प्यूट अरे हे लोकांच्यो गाडयो मोडटात कितें केदो डीप फोटो आहा तो पळयात गडा हांव वयतकूच म्हाजे पेंड हांव नाका जाता म्हाका हांव सो इट इज आवर डिमांड दॅट गव्हर्मेंट शूड रिपेर दीस रोड urgently because thousands of cars are passing every day over here and their cars are having lot of problems, breakdown, the cars are getting destroyed. Why is the government allowing this to happen? लोक कामाचे पैसे गाडयो घेतात मरे मारीक आनी हे रस्ते टॅक्स फारीक करून सगळे फारीक करून टॅक्स फारीक करून फायन जाता तरी आनी आतां हे रस्ते सारके करून कोणाक फायन दितले तूं डॉक्टर तारक आरोलकर कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 7 आता आमी आहा हांगासर पेडेम जंक्शना कडेन जे जो बायपास आसा हांगासून हायवे वयता तसो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान हांगासर आतां तुमी पळयतले हांगासर वणके कशे पडल्यात ते पळया एक फुटाचे वणके रस्त्याक पडलेले आहा ऑथॉरिटी हांगासर कांयच पळयना आमी हांगासर होच विशय जनता दरबाराकूय काडलेलो हांवें कित्याक हांगासर हो जो 2 मिटराचो रस्तो आहा थंयच्यान लोकांक वयचो पडटा आनी 1 वे केल्लेले आहा हायवेच्यान येवपाक एक वाट आनी हांगासून वचपाक ही वाट केल्लेली आहा अशें हांगा कांयच सायनबोर्ड ना कांयच ना पूण पळोवपाचें ह्या कितें हांगासर दुर्लक्ष करता कित्याक हो मेन रस्तो हांगाच्यान कमीच ते दिसाक 3000 तरी व्हेहिकल पास जातात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन वयतात पूण हांगासर कोणूच पळयना तर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता ऑथॉरिटी कडेन मागता PWD कडेन मागता हे बेगीतले बेगीन हेजो सोल्युशन काडपाचो हो परमनंट सोल्युशन जाय अशें न्हू कितें हो टेम्पररी सोल्युशन हे वणके भरले म्हणून सोल्युशन जाता हो कित्याक हो रस्तो आहा पळय तो हो ही पाथवे आतां मेन बायपास कसो केल्लो आहा 1 वे कशी केल्लेली आसा ते सोडून हांगासरूच जो 15 मिटर रोड आहा तोच वायडनींग करून थोडो प्रॉपर रोड लोकांक दिवपाचो जेणे करून लोक येतले वयतले हांगाच्यान आनी कांय कॅज्युअलिटी जावचे ना तर खूब वर्साच्यान आमी अंडरपास नाल्यार ओवरपास करपाची मागणी करता आमी श्री नितीन गडकरी कडेन पासून मेळ्ळें हांव म्हाजो भाव आनी आमदार मेळ्ळो वचून आनी तेंच्यांनी प्रॉमीस केल्लेलें हांगासर ओवरपास नाल्यार अंडरपास तरी करता म्हणून हांव मागता तेणी बेगीतल्या बेगीन तरी हांगासून करपाचें कित्याक तुमी पळयतात हांगाच्यान अशी 1 वे वयता आनी तो असो शार्प टर्न मारून फुडल्यान रायटाच्यान हायवेक वयता आनी हायवेच्यान थंयच्यान येता तो एक ब्लायंड स्पॉट म्हणटा पळय तसो आहा कित्याक हांगासून हायवेच्यान गाडयो येता आनी हो हांगाच्यान अश्यो वयता त्यो गाडयो हायवेक जॉयन जाता आनी थंयसर खुबशे एक्सिडेंट जाता एक 2-3 दिसांनी एक तरी एक्सिडेंट आमी पळयतातूच कित्याक हो म्हाजोय रस्तो डेलीचो येवपाचें वचपाचें तुमी पयले आतां ह्यो व्हिडियो काडटा तर गाडयो कितक्यो हांगाच्यान गेल्ले हेजे वयल्यान तुमकां अंदाज आसतलो कितें हांगाच्यान गाडयो कितक्यो पास जाता तर ह्या इतको लोकांची असुविधा हांगासर जाल्ली आहा हांव मागता PWD कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन बेगीतल्या बेगीन हेजेर सोल्युशन काडपाचें आनी परमनंट सोल्युशन काडपाचें Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.